भुरग्यांचे मुळावे शिक्षण कोंकणीन भाशेतूनच जावपाक जाय अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। कोंकणी भाशा मंडळाच्या डायमंड जुबली वर्सा कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। सरकाराक बेगीनूच कोंकणी भवन बांदतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार जाहीर केला। जाल्यार कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर कोंकणी भाशा मंडळान केल्लें काम भोव मोलादीक आसा अशें ताणें म्हणलां। कोंकणी जी शाळा चलयता त्या शाळेच्या बद्दल निश्चितच रित्या म्हणजे हांव खूप बऱ्या पद्धतीन चलयता। तुमची इच्छा उर्बा तुमकां अजुनूय वेगवेगळे कडेन शाळा चलोवपाच्यो आसा म्हाका खबर आसा आनी म्हाका दिसता अशा पद्धतीच्यो म्हणजे कोंकणी भाशेंतल्यो आसतल्यो किंवा मराठी भाशेंतल्यो आसतल्यो आमकां जेंकां जी भाशेंत माय भाशेंतलें शिक्षण घेवपाक जाय ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो पडटलो। आमी ताचें इम्पॉर्टन्स म्हणजे आतांच्या आयिल्ल्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हाज्या प्रमाणात माय भाशेंत तो शिक्षण घेता तोच फुडें आपलो कन्सेप्ट तकलेंतलो क्लियर करपाक शकता। तकलेंत जर गोंधळ जावपाक जायना आनी फुडें वचून जर खंय तरी शेणलेल्या सारको जावपाक जायना आसत जाल्यार म्हाका दिसता माय भाशेंत शिक्षण घेवप हें गरजेचें आसा। निश्चित रित्या ताचें इम्पॉर्टन्स आमी प्रत्येक वेळा प्रत्येकाक समजून सांगतले आनी माय भाशेंतल्यान शिक्षण घेवपा खातीर आमी निदान प्राथमीक शिक्षणाच्या बाबतींत हांव उलयतां। हांव पुराय सगळें शिक्षण म्हणना, म्हाका खबर आसा किंवा जेन्ना आमी पोटाची भास म्हणटा किंवा फुडें वचून वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान मागीर ते प्रोफेशनल कॉलेजीन वचपा खातीर इंग्लीश भाशेची आमकां गरज आसतली, बट प्राथमीक मुळावें शिक्षण हें तरी माय भाशेंतल्यान जावपाक जाय। गेली 7 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणीची रुजवण करपा खातीर, कोंकणी लोकांच्या मनांत रुजोवपा खातीर, कोंकणीची अस्मिताय जागोवपा खातीर आनी परत एकदां आमी निश्चितच म्हणटले की गोंय राज्य कोंकणी राज्य घडोवन हाडपा खातीर निश्चितच तांचो मानाचो वांटो आसा। त्या खातीर सगळ्या बालगड्यांक परत एकदां हांव सलाम करतां। विशेश करून आज जेंचो भोवमान म्हाज्या हस्ते जालो ते भाई मावजो आसतलो, उदय मेमरे आसतले, पुंडलीक बाब नायक आसतले, स्नेहा मॅडम आसतली, बाकी सगळीं जाणां जेंचो भोवमान जेंच्यांनी कोंकणी मळार कोंकणी साहित्याक हे आमी पळयता की भावी पिडये खातीर ज्या पद्दतीन आमी ठेवो करून दवरचो पडटा, एका इतिहासात संस्कृती जतनाय करून दवरची पडटा, त्या संस्कृतीचें साहित्य तयार करून दवरचें पडटा। निश्चितच तुमी सगळ्यांनी करून दवरला। ही फुडली कितलीशीं वर्सां नवीन पिडये खातीर तांच्या स्मरणांत उरतले, नवीन पिडयेक हेज्याय फुडें मार्गदर्शक ठरतले। तुमी फुडली कितलीशीं जनरेशनां तुमच्या ह्या साहित्याचेर आमी म्हणटा की निश्चित ह्या साहित्याचेर हाज्याय फुडें अशा पद्दतीन तुमी मार्गदर्शक सातत्यात आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक ठरतले। नॉट ओन्ली गोंयकार बट ह्या हाज्याय फुडें जशी कोंकणी संसदेच्या 8व्या परिशिश्टांत गेल्या आनी कोंकणी भास ही आज फक्त गोंयची भास उरूंक ना, ती देशाचेर आनी ती जगाचेरूय गेली। गुगलात गेल्या उपरांत त्याय खातीर जगाचेरूय बी ही भास व्हरपा खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो तितकोच आस्पाव आसा। त्या खातीर हांव कोंकणी भाशा मंडळाचें परत एकदां अभिनंदन करतां।